काल मेळिल्ल्या भाजप आमदाराची पुराय फामील कोविड पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. गोंय भाजपाच्या आमदारा सयत ताची घरकान्न आनी 2 भुरग्यांचोय आस्पाव आसा. गोंय भाजपाचो सालसेतींतलो एक आमदार कोविड पॉझिटिव्ह मेळिल्लो, देखून ताच्या फामिलीची भलायकी खात्यान चांचणी घेतिल्ली. भलायकी खात्यान घेतिल्ल्या चांचणेचो अहवाल कोविड पॉझिटिव्ह आयिल्ल्यान गोंय भाजप आमदाराच्या पुराय फामिलीक इस्पितळांत दवरल्या. तांचेर थंय उपचार चालू आसात. गोंय भाजप आमदाराच्या पुराय फामिलीक कोविड दुयेंत जाल्ल्यान राजकीय मळार तणाव वाडला. आमदार आनी मंत्री आतां लोकांक मेळटाना जतनाय घेवपाक लागल्यात. गोंयांत पातळिल्ल्या कोविड दुयेंतान गोंय भाजप आमदारा सयत ताच्या पुराय फामिलीक वेंगेन घेतिल्ल्यान गोंयांतल्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 1387 परस चड वाडला. तातूंतल्या 713 परस चड दुयेंतींचेर कोविड इस्पितळांत उपचार चालू आसात. जाल्यार आयज मेरेन कोविड दुयेंत जाल्ल्यान 4 जाणांक मरण आयलां. गोंयांतले चडशे वाठार गोंय सरकारान मिनी कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर करून पुराय वाठार सील केल्यात. कोविड इस्पितळांत उपचार चालू आशिल्ल्या 716 दुयेंतींत गोंय भाजप आमदार आनी ताचे फामिलीचोय आस्पाव आसा. मुरगांव म्हालांतल्या वास्को मांगूर हिल, वाडे वास्को मेळून 254 दुयेंती आसात. जाल्यार मांगूर हिला कडेन संबंद आशिल्ले 194 दुयेंतींचो आस्पाव आसा. 116 दुयेंती रस्त्यान, विमानान आनी रेल्वेंत गोंयांत आयिल्ले प्रवासी आसात. कुडतरेंतले 17 दुयेंती, मडगांवांत मेळिल्ले 8 दुयेंती, 34 आंबेली वाठारांत मेळिल्ले दुयेंती आसात. उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकराच्या केपें मतदारसंघांत आनीक एक कोविड दुयेंती मेळिल्ल्यान केप्यांतले 7 दुयेंती, 11 दुयेंती लोटलेंतले, इंदिरानगर चिंबलांतले 10 जाण, नावेलींतले 2, 6 दुयेंती गंगानगर म्हापशेचे आसात. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या सांखळी मतदारसंघांत आनीक 4 नव्या दुयेंती मेळिल्ल्यान सांखळेंतले 31 दुयेंती आसात. साळ दिवचलचे 4, काणकोणांत मेळिल्ले 6 दुयेंती आसात. नासनोळा, वाडे वास्को, कुणय, पिलार, वेर्णा, सांगे, कामराभाट, कारंजाळ, बोरी शिरोडा आनी पिर्णांतल्या एक दुयेंतींचो आस्पाव आसा. पर्वरींतले 2 दुयेंती आसात, जाल्यार वेर्णांतले 4 दुयेंतींचो आस्पाव आसा. भलायकी खात्यान केल्ल्या चांचणेंतल्या सुमार 497 जाणांचो अहवाल अजून येवपाचो आसा.